7 वर्सां जाली तरी एकूय प्रकल्प तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटीत उबो रावपाक शकूना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी मोपा विमानतळ आनी तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें भुमिपूजन केल्लें. तातूंतल्या मोपा विमानतळाच्या कामाक गती मेळ्ळी, मात इलेक्ट्रॉनिक सिटी कडेन दुर्लक्ष जालें अशें तुयें सरपंच सुलक्षा नायक आनी उपसरपंच निलेश कांदोळकार हांच्यांनी खंत उक्तायल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सरपंच तुमकां कितें दिसता ह्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी आतां 7 वर्सां जाली हे अशें आमी आयकता इलेक्ट्रॉनिक सिटी जातली आनी आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या नागरिकांक युवकांक रोजगार मेळटले, पूण हांगर पळयलां एक जी प्रशासकीय इमारतीचें बांदकाम सुरू आहा आनी कितेंच ना हांगर. रस्ते केवळ रस्ते जाल्यात. ह्या संदर्भात कितें पंचायत सरपंच म्हणून तुमकां कितें दिसता? पहिले म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनिक सिटी आता जाता जाता म्हणून अजूनही कांयच ना. आमचे ग्रामसभेकूय बोबाळ जालो की इलेक्ट्रीक सिटी केन्ना जातली आणि आमच्या लोकांचे जागे गेल्या. तुम्ही कितें केल्या, पंचायतीन कितें केल्या? तेन्ना आमी पंचायतींतल्यान ठराव म्हणजे हे एक डिसिजन घेतले की आमी आतां पर्सनली वचोन आमी कोण इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे चेअरपर्सन आसा तांकां मेळटली. कित्याक लोक म्हणटा आमचे हांगाचे जागे गेल्या, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले काय ना, हांगर कसली कंपनीज येतल्यो, कसले जॉब आसतले. ते हितून आमी आतां पर्सनली वचोन चेअरपर्सनाक मेळपाकूच आसा. हांगर आमी आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली म्हटल्यार हांगर पळोवंक गेल्यार हांगर सद्याक कांयच अशें चालू दिसना. सो त्या खातीर पयलीं आमी हें इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली आनी आतां आमी पर्सनली वचोन आमी मेळोन आतां जाणून घेतली आनी एक रिक्वेस्टूय करतली की जे कितें हांगर कंपनीज येतल्यो कितें येतल्यो आमच्या गांवान आनी आमच्या गांवाच्या लोकांचो जागो गेला, सो तेका आमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन दिया म्हणून. कित्याक आजून मेरेन आमकां पंचायतीक कसलेंच इन्फॉर्मेशन आजून ना. कार्यक्रम केल्लो की हांगासर कंपनी कश्यो हाडपाच्यो आनी त्या कंपनीक कितें एक प्रेजेंटेशन बी दिल्लें अशें कितें, पूण मागीर तेजो कांयच जावंक ना. म्हणजे कोणीनूच हांगासर इंट्रस्ट दाखोवंक ना. सो ह्यो इंट्रस्ट दाखोवंक ना तेन्ना एक प्रश्न पडटा की कित्याक लागून हांगासर कंपनी येवंक सोदिना, जेन्ना आमी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. पण ह्याच्या पयलीं सुद्दां रोहन खंवटे हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांणी अशें म्हटलेलें की विदीन 2 months or 3 months काम सुरू जातलें हेच्या पळय. सो ताचेर तुमचें कितें तरी म्हणणें आसा, तर ते खोटे आसा काय कितें? ना, आयची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमकां पंचायतीक ह्या हितून कॉन्फिडन्सान तरी घेवंक ना ह्या बाबतींत. सो आमकां पंचायतीक कितेंच खबर ना. सो तेका लागून जर कितें चालू आसा जाल्यार आमकां कशें कळटलें? जर खंयची कंपनीक जर अलॉट केला नाल्यार कंपनीक दिवंक सोदता नाल्यार खंयच्यो प्रपोज जाल्यात कंपनी नाल्यार खंयच्यो कंपनी येतल्यो, बेरोजगार म्हणजे कसले स्कील लेबर जाय पडटले, कितले तरणाट्यांक हांगासर कामां मेळटलीं, कसले भुरगे जाय पडटले, आमकां ह्या पंचायतीक तशें अजून कांयच तेंच्यांनी सांगूंक ना. हाच्या संदर्भात तुम्ही कन्सर्न MLA आसा, सो तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट बी तशें कितें केल्लें? पळय, आमी एकदां कन्सर्न MLAक हांगासलो प्रश्न सांगलेलो. ते कन्सर्न MLAन तेजी दखल घेवन तेन्ना IT मिनिस्टराक रोहन खंवटेक आनी हांकां घेवन येयल्लेले, कोण चेअरपर्सन ऑफ तांकां घेवन येयल्लेले. सो तेज्या प्रमाणे तेणी आपूण कितें ना कितें तो प्रयत्न चालूच आसात. बट एट द एंड ऑफ द डे कितें जाता की कितें जाता तेजेर आमकां विश्वास न्हू. सो काम तेंचें चालूच आसा ह्या आमदाराचें. ही एक बरी गोश्ट की तो आपले एफर्ट्स घालता. बट आमकां तें काम जाल्लें जाय. आमकांय पंचायतीन विश्वासान घेवंक जाय. कित्याक आमकां जर विश्वासान घेयना जाल्यार आमकांच खबर ना जर कितें येता, कशें कितें जातलें जाल्यार आमी लोकांक कितें सांगतले? लोकांचो डिमांड आसलेलो म्हणून तुमी इन्स्पेक्शन केलें? लोकांचो डिमांड आसलेलो म्हणून इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी इन्स्पेक्शन मुद्दम केल्लें कित्याक सांग, आतां मोपा एअरपोर्ट त्या टायमाचेर आनी ह्यो दोनूय एकदांच फावंडेशन जाल्लेलो. सो आमी आतां पळोवंक सोदी की कितें काम चालू आसा तें. म्हटल्यार हांगासर जर येवन पळयत जाल्यार तशें कितें व्हडलें काम अशें चालू अशें दिसना.